आयज 29th of November 2024 आमी हे मळो हे वातावरण आमी पाली विलेज ज्युरिस्डिक्शन हे वेलसांव पाली सोर्सी पंचायतान पडटा आनी आमी हिंगा आतां 1-1.5-2 म्हयने जाले हे हिंगा जायतो हिंगा बोवाळ जाला. बोवाळ कित्याक जाला आमी करना, आमचो गांव सारको शांतिकायेचो म्हळ्यार दीस आनी रात हिंगा रेल्वेचें काम चलता. साउथ वेस्टर्न रेल्वेन हिंगा क्रिमिनली ट्रेसपास करून हो गांव आपणाच्या कब्जान घेयला आनी हिंगा हो गांव बरो गांव शांतिकायेचो गांव आसलेलो तो आयज आमचो हिंगा लोक 25-30 घरां आहा ती तेंचे रात तेंची काबार केल्या. दीस आनी रात हिंगा व्हेकल वयता, हिंगा वर्कर आहा, अनऑथोरायज वर्कर आहा. आमच्या पंचायतीनूय उलो मारलो टू द आमची लास्ट मिटींग जाल्ली कलेक्टरा की हेंकडे टॅग आसपा जाय म्हूण सगळे लेबर हिंगा येता ते कामां कित्याक आमगे बायल भुरग्यां आहा लोकांची हिंगा आमची हिंगा भुरगीं भोंवतात भुरगीं भोंवता हिंगा आनी कोण त्या वाटेन एशी तेशी लोक भोंवता अनऑथोरायज्ड हिंगा पुरो हिंगा लायक दीस एरिया इज अंडर अ सीज बाय द रेल्वेज. आमी 6 तारखेर कलेक्टराक सावन एक मिटींग घेयल्ली मारगांव कलेक्टरान आनी थिंगा एक डिसिजन घेयल्लें ही पर्टिक्युलर सर्वे नंबर 18/1 हिंगा कसलें काम चालू उरचें ना म्हूण. But subsequent to that meeting, which was also attended by our Honorable Member of Parliament of South Goa, Captain Viriato, by the Deputy Collector, Revenue Department, and the Mamladar, and so many other officials, including RVNL, that is the contractor of the South Western Railways, it was decided that there won't be any work that will be executed. Today we are in a state of shock. Kityak Inga Tsoila on my left hand side, it looks as if it's like a war zone. Ing sogli akko to hill cutting zala. Muj फाटल्यान एक आमची पोय आहा ती पुरयल्या पायप गायले आनी उदक आर पार वचपा तें देखून ब्लॉकेज जाला आनी हो जागो प्रायवेट आनी हे आमचे लोक तेणी स्थानिक लोक आहा तेणी कंप्लेन केल्लें म्हळ्यार डिस्पायट दॅट एंड डिस्पायट दीस लेटर विच आय विल शेअर विथ द मिडिया विच इज एड्रेस्ड to the collector, to the superintendent of police south, to the deputy collector, to the Mamladar Murmugaon, to the sarpanch, to the village, to the police inspector, and to the inspector of survey and land records. No action has been forthcoming from almost all the authorities mentioned by me here. So, kite mutta, why is this the government bending backwards and not considering the feelings that have been expressed in letter and in spirit by the villagers? To take this matter forward, I request आमचो Joint Secretary of Goinso Court, Olitzer Simon. तुम्ही पळयलेले आसा की परत रेल्वे जे हुकुमशाहीचो राज जो रेल्वे इज एक्टिंग लायक एन स्टेट विथ इन द स्टेट म्हळ्यार कितें रेल्वे हॅज पॉवर बट गव्हर्मेंट हॅज नो पॉवर. आयज पळय प्रायवेट प्रॉपर्टीन पळय काम चलता पळय सगळे मटेरियल डिपॉझिट केला. आतां तो रिटेनिंग वॉल पळयलो जाल्यार ती वॉल खंय आसा आनी हो रस्तो खंय देंवला तो पळय ही लायन पळय म्हणजे डिमार्केशन ना. हिंगा मंदिर आहा टेम्पल तेजे वयल्यान फातर माती सगळे पडलेले आहा काय तेका हें ना रिस्पेक्टूय ना गांवच्या लोकांक रिस्पेक्ट ना. आतां हो एक्विजिशन पळय जाल्लो पयलींचो एक्ट लँड एक्विजिशन एक्ट 1894 अंडर दॅट एक्ट एक्विजिशन जातालें आनी तो एक्ट आदलो म्हूण ब्रिटिशाचो कायदो म्हूण कांय कंपेन्सेशन मेळना म्हणून न्यू कायदो पास केलो की रायट टू फेअर कंपेन्सेशन एंड ट्रान्सपरन्सी इन लँड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट
2013 पास जालो. आता ह्या एक्टा भितर लोकांचे कन्सेंट घेवचे पडटा. कन्सेंट घेतले उपरांत कंपेन्सेशन एज पर द मार्केट व्हॅल्यू इंटू 4 जाता. आता ह्या लोकांनी कन्सेंटूच दिवंक ना. एक्चुअली कन्सेंट पळय हा तो ह्या खंयच्याच लोकांनी दिवंक ना, वेलसांव लोकांनी. पूण जबरदस्ती एक्टाचो उल्लंघन करून आयज काम चलता. हांव ब्राझील गेल्लो आनी तिना जेन्ना आमी डिस्कशन करताले लँड डिस्प्युटाचेर, देर इज अ कंट्री कॉल्ड एज गायना इन साऊथ अमेरिका. जेन्ना एक्विजिशन जाता, सरकार पळय हा तो लोकांच्या दारार येता. कित्याक सरकार डेव्हलपमेंट हाडटा, लोक हाडना. सरकाराचे बिझनस आहा. सो जेन्ना सरकाराचे बिझनस आहा, सरकार लोकांच्या दाराक येता आनी म्हणटा बाबा आमी पळय अशें करता, आमी एक प्रोजेक्ट हाडटा, तुका कितें जाय. थिंगा कितें जाता, थिंगा लोक कन्सेंट दिता आनी त्या कन्सेंटान भितर लोक म्हणटा आपणाक घर जाय, आपणाक भाट जाय आनी खंयचे एज पर देअर कन्विनियन्स म्हणून सरकार पयशेय दिता, घरय बांदता आनी भाटूय दिता. पूण हिंगा पळय पत्ते, हिंगा कायदो आसूनय कायद्याचें उल्लंघन जाता. रेल्वे जाय तशें येता, सर्वे प्लॅन ना, 114 फॉर्म ना, डिमार्केशन ना, कांयच ना. आनी लोक अजून पासून फ्रॉम 2016 टील डेट अजून पासून ऑब्जेक्शन दिता, खंयची डिपार्टमेंट एक्शन घेयना. म्हणून सरकार आनी कसलो सरकार. आयज हांव गांवच्या MLA उलो मारता, तूं खंय भेरो कुड्डो जालोलो आसा. तुका जेन्ना जेन्ना इगोर्जेची भाट चोदता तेन्ना थिंगाय दिश्टी पडना. साकवाडे जेन्ना भुटानी प्रोजेक्ट येता आनी मेगा प्रोजेक्ट येता, तुकाय तेन्ना कांय करपाक जायना. 1,000 कोटीचे जेन्ना गॅम्बलिंग चलता, दुसरी स्टेटीचे पुलीस येता तेन्नाय तुका कांय खबर ना. फेक कॉल सेंटर चलता नागोवपाक, थिंगाय तुका खबर ना, कांयच खबर ना. मागीर तुका कितें खबर आहा तर, फकत गॅम्बलिंग करून युथांक काबार करपाक. पूण आयज हे इतले पळय डिस्ट्रक्शन जालां वेलसांव. तूं खंय आहा? तूं गांवचो MLA न्हू, या तूं फकत कोर्तालीचो धाकट्या वॉर्डाचो MLA म्हणून. तुका हे 5 विलेजान कितें चलता तें तुका कांय खबर ना. पण यो आनी पळय, तुका खबर ना जाल्यार आमी तुका दाखयता. हे प्रायवेट प्रॉपर्टीन येवन लोकांचे ट्रस्पास करून, क्रिमिनल ट्रस्पास करून काम चलता आनी हे चलना कितें. म्हणजे खंयची डिपार्टमेंट चलना. डेप्युटी कलेक्टर खंय आहा, कलेक्टर खंय आहा, मामलादार खंय आहा. हे कित्याक चलना, कंप्लेन दिवनी कित्याक एक्शन ना. सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक, हे दिस इज गॉन ओवरबोर्ड. तशें जाल्यार आमकांय दी मरे परमिशन, आमी फाल्यांच घर बांदता हिंगा विदाउट 114 फॉर्म, विदाउट सर्वे प्लॅन, विदाउट पेपर्स, सगळे आमी बांदता मरे फाल्यांच्या भितर घरां हिंगा जाय थंय हिंगा बांदता. मागीर तुमी डिमोलिशनाक येनाका अशें आसा जाल्यार. सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक की जे हे पळय इलिगल चलता ते कायद्या भितर तरी करा मरे. हे चलना कितें, जाय थंय कितें चलता म्हणजे सरकारांनी कित्याक जाय, कायदोनी कित्याक, सगळे बंद करा मरे. कोणाक जाय थंय बांदुनी आनी लोकांक हावनी कितें हावपाचें आहा जाल्यार. सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक, गोंयच्या MLAक, हो मुद्दो जे इलिगलिटी चलता बाय RVNL तो ताबडतोब बंद करचो. नाल्यार आमचे गांवचे लोक तळमट्टात, लोकांची घरां वयता, सुसेग ना न्हिदपाक, व्हायब्रेशन आहा, पोल्युशन आसा. आयज सगळीं भाटां शेतां हिंगा आयज काबार जालेलीं आहा बिकॉज ऑफ पोल्युशनाक लागून. आयज ह्या पाटी खंयच्या लँडलॉर्डाक विचार, नाल्ल कोणाकच ना. शेतां तो सोडूत, नाल्लूय ना. पूण हे आमी हिंगांनी रावन कितें मेवतले तर आमकां. सो आमी मागता गोंयच्या सरकाराक की ताबडतोब एक्शन घेवचें आनी लोकांचे मुद्दे ते पयलीं आयकून घेवचे आनी जे जे पळय इलिगल काम चलता ते RVNLचेर एक्शन घेवचें आमी हांव सरकाराक मागता. तो हिंगा लँड ओनर तो आपणाची म्हजें नांव विल्सन गोयस. सो आमी हिंगा कितले फाटी कंप्लेन करीताय आनी आमी दिसान येताय, दिसान तेंगे काम बंद आसता. हे आमगे एरिया कांय काम करनाय आनी रातीन येता हें सगळें डंपिंग चालू आसता हिंगे. सो हेजेर कितलें आमी सगळ्यांचो हें धाडलो आहा, पूण तरी पूण आजून कोण एक्शन घेयनाय.
आमी एक वॉलो बांदता जाल्यार ते रोखडे NOC सोदताय आनी कितें सोदताय जाल्यार आमी इतली हें घायलो आसा हिंग कोण कितें एक्शन घेयना. सो आमी कोणा सांगपाचें. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.